नमस्कार इश्टानो. 2 दिसां पयलीं सुमारे 3 डिसेंबराक आमकां ही बातमी नजरेक पडली. पूण सिन्स झेडपी इलेक्शनाचें सद्याक वातावरण तापलेलें आहा, सो ही न्यूज ओवरलूक जाली आनी आयज सडनली आमच्या नजरेक परत पडली. बातमी कितें ती पळोवया इश्टानो, मजेशीर आहा. ग्रँडडॉटर्स फ्रेंड टर्न्स थीफ खंय, एस्केप्स वीथ 1.85 crores. Kolwale police have arrested Kabir, a youth from Baga Kalangud, for allegedly stealing 1.85 crore from a house in Thivim Bardeskhay. Investigators say the accused misused his friendship with the homeowner's granddaughter to gain access to the property and commit the theft. Police have so far recovered 7 lakhs from the stolen amount, while efforts are underway to trace the remaining money. 1.85 crores. आमच्या असले कितलेशाच लोकांनी अजून आयुष्यान इतले पयशे पळोवंक नासतले किंवा जोडूंक नासतले. तर इतले पयशे एका घरान स्टॉक करून दवरलेले खंय, थिये, आनी ते कोणी चोरले खंय. तेजे नात आसलेली नाती वांगडा खंय इश्टागत जोडली आनी घरान एक्सेस घेतलो, इन्फॉर्मेशन काडली आनी गायब केले खंय पयशे. आतां पयलो प्रश्न, 1.85 crores, 1.85 लाख इतलो कॅश घरान कित्याक स्टॉक केल्लो? 25 वर्सां पयलीं जाल्यार आमी समजूंक शकताले आसले. 25-30 वर्सां पयलीं बँकेन दवरपाक रिस्क आसलेले, घरानूच दवरल्या बरें म्हणून. पूण इतलो पयसो घरान कित्याक थेयल्लो आनी कसो कितें वापर करपाचो प्लॅन आसलेलो म्हणून म्हटल्यार आमी मातशें चवकशी करया. तर चवकशी करून करून आमकां अशी म्हायती कानार पडली, ही आतां ऑथॉरिटीनी आनी गव्हर्मेंटांनी खरी काय फट ती सांगची पडटली. पूण आमकां चव्हाट्यार गांवार जी आतां सद्याक चल्ला थंयसर खुसपूस ती कानार पडली, ती तुमच्या पर्यंत पावयता. हे पयशे खंय कोण तरी एकटो BJP वालो आहा खंय, तेंचे रिलेटेड हे आसा म्हणून कानार पडटा. इलेक्शनाक वापरपाक लागून हाडून थेयल्लेले खंय ते, आनी तेय बीन आपल्या मावड्या हाडून थेयल्लेले म्हणून आयकूंक येता. तो जो मनीस आहा, ही इज नॉट ओन्ली फ्रॉम BJP एज अ पार्टी, पूण तो गव्हर्मेंट सर्वंटूय म्हणून कानार पडटा. क्लियरली नांव अजून कळना कोण मनीस तो. आनी जर ही खरी आसा बातमी किंवा ही अफवा आसा, आमी प्रोबेबिलिटीचेर या. 1.85 crores कोटी रुपया कॅशान घरान कोण कित्याक दवरतलो? आयदर तो गव्हर्मेंट सर्वंट आसपाक जाय, जेणी खंयच्यान हात मारून गोळा केल्लेले पयशे ते एकी कडेन सांठून थेयला, लायक ते सुप्रीम कोर्टाचो जजाच्या घराचेर मेळ्ळले पळय ते ह्यूज पायल ऑफ कॅश, तसो कितें हिशोब आसतलो. आनी इफ दॅट इज द केस जाल्यार येस, प्रोबेबिलिटी इज व्हेरी हाय हो ब्लॅकाचो पयसो घरान हाडून स्टॉक केल्लो आनी आपल्या घरान नाका म्हणून मावड्या हाडून स्टॉक केलो. हें जाता. अल्टरनेटिवली इलेक्शन लागीं आहा, वाटपाक जाय म्हणून मे बी हाडून स्टॉक करून थेयल्लो. एन्ड इफ दॅट इज द केस, आमकां अशी कानार पडली बातमी की ते फक्त 1.85 न्हू, ते सुमारे 4 कोटी आसलेले म्हणून. आतां सरकारूय हेजेर चुप्पी धरून आसा, ऑथॉरिटी चुप्पी धरून आसा. म्हटल्यार दाल में डेफिनेटली कुछ तो काला है. आनी जो पर्यंत सरकार स्वता होम मिनिस्टर हेजेर स्टेटमेंट काडिना, तो पर्यंत ह्यो आतां चव्हाट्या वयल्यो गोश्टी ज्यो चल्ला पळय त्यो आमकां सत्य मानच्यो पडटल्यो. कित्याक तर सर्कमस्टेन्सीस तशे आसा. ZP इलेक्शन आहा, तुमी प्रत्येक इलेक्शनाक पयशे वाटल्या शिवाय फाटीं रावनात. सो तेका लागून हाडून स्टॉक करून थेयल्लो काय पयसो. आनी येदी व्हडली चोरी जाली तरी कोणाचोच आवाज ना. खंयसर आयसोलेटेड 1-2 न्यूजपेपरांचेर आनी अशी खंय बातमी येयल्लेली ती नजरेक पडली पडोंक ना जाल्यार
पोनाक गेली अंडर द कार्पेट म्हणटा तशें कोणाचेच हू ना चू ना. सो म्हटल्यार डेफिनेटली हितून BJPचो कितें तरी हातभार आसा. सरकारान आनी स्पेशली मुखेलमंत्र्यान आतां क्लॅरिटी दिवपाची गरज येयल्लेली आसा की तुमी जे सांगतात पळय 23, 25, 27 ZP सीट्स आमी जिखतले ते अशें आनी 1,85,00,000 काय 4 कोटी कितें एक्चुअल आंकडो कित्याक लागून स्टॉप केल्लो कोण मनीस हे ED कडल्यान आतां इन्व्हेस्टिगेशन इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ED म्हणा तेंचे कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन इनिशिएट जाला काय. आमचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरान हेजी दखल घेतली काय की हो पयसो खऱ्यांनीच चोरला काय वाटले इलेक्शनाक हाडलेलो कित्याक स्टॉक कित्याक केल्लो हे सगळे प्रश्न इम्पॉर्टंट आहा. आनी करप्शन जर गोंयान पळयत जाल्यार 1,85,00,000 खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसराच्या घरा मेळप म्हटल्यार व्हडलेशें सरप्रायझींग न्हू कित्याक इन BJP हॅज बिकम भ्रष्टाचारी जनता पार्टी. सो टायम येयल्लो आहा गव्हर्मेंटान खाशें करून आमच्या मुखेलमंत्र्यान हेजेर स्टेटमेंट काडपाक जाय की हो पयसो कोणाचो कित्याक एकी कडेन स्टॉक केल्लो इतल्या प्रमाणान आनी इलेक्शनाच्या पयलीं इतलो पयसो सांपडप आनी ते बीन चोरयेक गेलो म्हणून कळप. हितूंतल्यान इलेक्शन फ्री एंड फेर कशें कंडक्ट जावंक शकता हेजेर क्लॅरिफिकेशन CMन एज वेल एज इलेक्शन कमिशनान दिवपाची गरज आसा. नाल्यार मागीर हे पयशांच्या जोरांचेर इलेक्शन लडपाचे कित्याक इतलो पयसो ऑपोजिशना कडेन तरी आसतलो असो दिसना. सो हे डेफिनेटली BJPचे पयशे. BJPन आनी BJP सरकारान अलॉंग वीथ द्या चीफ इलेक्शन ऑफिसर काम क्लीन ऑन दीस. वी नीड अ पब्लीक स्टेटमेंट. हे पयशे कोणाचे कित्याक स्टॉक केल्लेले थंयसर चोरले जाल्यार 1,85,00,000 7 लाखूच रिकवर जाता. बाकीचे कितें डिस्ट्रिब्यूट केल्यात काय आपल्या मदीं वांटून घेतल्यात वोटरांक वाटल्यात कितें आमकां क्लॅरिटी जाय. अदरवायज इट इज व्हेरी 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 सिरियस इशू. हे इलेक्शनाच्या माथ्याचेर असले बारीक न्यूज मारले तुमी उग्गी रावले उपकारचेले न्हय. आनी जितले लोक कंटेस्ट करतात पळय इन दीस इलेक्शन आनी ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स मातशें दखल घे हेजेर. कायंडली इंटरवीन इन दीस मॅटर बिकॉज दीस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. व्हेरी व्हेरी सिरियस मॅटर. एक्सपेक्टींग अ जेन्युअन रिप्लाय फ्रॉम द ऑथॉरिटीज अँड द चीफ मिनिस्टर. विचार करा इश्टानो हे तुमच्या म्हायतीक लागून की अशें चल्लां गोंयान म्हणून विचार करा. देव बरें करूं.